नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमका येवकार. आयचो विषय असा जो म्हाका दिसता सगळ्यांक लागता. पर्रीकार सरकार सत्तेर येतकीर स्किमी फाटल्यान स्किमी येवपाक लागल्यो आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामत सरकार आसतना तेय स्किमी कितल्योश्यो स्किमी करून दवरिल्ल्यो. आज आमचे दोन मानेस्त आसात ह्या विशयाची चर्चा करपा खातीर की ह्यो स्किमी खरेंच गरजू लोकां मेरेन पावता काय कितें, काय ह्या स्किमींचो गैरफायदो घेवपी गोंयकार तयार जाल्यात. पयली आसात जाणी हो मुद्दो विधानसभे भितर काडिल्लो ते पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे. स्वागत तुजें. दुसरी आसात भाजपाचे फुडारी प्रमोद सावंत आनी आमदार. प्रमोदांनी कांय इशू मांडिल्ले त्या दीस, पूण घडये आज तांकां सरकाराक डिफेंड करचें पडटलें ह्या डिबेटा भितर. सुरवात रोहना कडच्यान करया. वॉट इज दीस थिंग? तुका प्रश्न सुचलो कित्याक हो अँड वाय यू आर ट्रबल्ड? आता फॉर एक्झाम्पल वेन वी टॉक अबाउट स्किम्स, सरकारान अनेक तरेच्यो स्किमी इम्प्लिमेंट केल्या. आमी जेन्ना ग्रासरूट लेवल वेन वी स्टार्ट मुवींग अराउंड, वी गेट दी स्मॉल टायप्स ऑफ क्वेरीज कमिंग फ्रॉम पीपल. कमिंग विथ अ मॅन कमिंग विथ द पासबुक, अ जाणटो मनीस हू इज अ सिनियर सिटीजन. तो कोण आसता? ज्या मनशाक 2000 रुपया म्हयन्याक मेळटा, ही इज द मॅन हू कॅन क्लेम दॅट फॉर हिज फॅमिली, ही एंड हिज वायफ. ही इज द मॅन हू कॅन क्लेम दॅट 2000 रुपीज एज DSS अलाउन्स. ताजी सगळ्यो गरजू ताजेर आसता. ही इज डिपेंडंट टुडे. ही डज नॉट गेट इट. अश्यो अनेक गजाली आता हे लास्ट 3-4 म्हयन्याक ज्यो नजरेक आयल्यो, ताजे प्रमाणे वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग वाय इट इज, अँड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स वी वर नॉट गेटिंग दिस पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर. सो पयलो मुद्दो in spite of letters, in spite of proper documentation, letter from my side asking for the status, I have not got a reply. Transparent reply मेळना. So that is why I thought to asking the government what is the status. कित्याक जे लोक 4-4 महिने रावल्या तांकां एक मेसेज वचूनी की कित्याक दे गेव अ रिजन की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन म्हणून. सँक्शन जाल्ले पैसे एवरी मंथ जे वतात तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन कसलो? बरोबर. नवे जे सँक्शनाक वता तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन आसूंक शकता. थंय रिजन आयलें की ड्यू टू सम पर्टिक्युलर रिजन्स इट इज बींग डिलेड. ओके, एटलीस्ट जे सँक्शन जाल्ले आसा म्हयन्याक जे मेळटा तांकां कंटिन्यूस मेळपा जाय. सो माय आर्ग्युमेंट वॉज दॅट दीस पर्टिक्युलर पीपल हू आर डिपेंडिंग ऑन देअर मेडिसिन्स, लायवलीहूड आनी दिसाचो खर्च, म्हयन्याचो खर्चाक ते 2000 रुपया मेक्स अ बिग डिफरन्स. तांकां हे म्हयन्याच्या 8 तारखेक 10 तारखेक जे क्रेडीट जाताले ते बंद जाल्या. 4 म्हयन्याक म्हणजे 2 आनी 4 महिने 8000 रुपया समज ताका उरले. इट इज अ बिग पेन फॉर हिम. कित्याक लागून जालें दिसता? वॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? I have a feeling that it might be certain related to financial crunch. But I would only say that the government should go a little slow so that scheme reaches the end. At least DSS सारखी स्कीम फायनान्शियल क्रंचातल्यान भायर आसपाक जाय. DSS, yes. At least DSS बाकीची एक वेळ मातशी स्लो असल्या DSS आणि एप्लिकंट कोण आसा तुजो? डिसेबल्ड आसा, बरोबर, सिनियर सिटीजन आसा, HIV एड्स जाल्लो तसलो आसा, ना जाल्यार एक सिंगल वुमन ताका आसता. ह्यो चारूय ज्यो आसा गव्हर्नमेंटान व्हेरी नायसली दे पुट इट फॉर DSS. बाकीच्यो लक्झुरियस स्कीम्स मातश्यो लक्झुरियस स्कीम्स कुशीक दवरून DSS समज तुम्ही केल्या प्रायोरिटीचेर क्लियर करपाक आनी तातूंत आतां इन दीस बजेट तांणी 500 रुपया वाडयले. सो म्हजें म्हणणें आशिल्लें हे 1000 रुपया जे तुमी दिल्या ते स्टेबिलायज करा. इम्प्लिमेंट केलें जायना. यू हॅव टू सेट दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम प्रॉपरली अँड मॉनिटर इट. सारकी आसा जाल्यार देन पुट द नेक्स्ट स्कीम अहेड. इल्ले अति उत्साह अजून आसा सरकारा भितर परिवर्तनाचो. लास्टाक मुख्यमंत्र्यान उठून सांगले की 12,000 अशे आशिल्ले हातूंतले जांकां दे डीड नॉट डिजर्व टू गेट इट बट दे वर गेटिंग इट. म्हाका म्हणपाचें बाब रोहन खंवटेन खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराचें पयल्यान पयलीं अभिनंदन करपाक जाय आशिल्लें. कारण सगळे जाणटे जे आसा तांकां 1000चे 2000 मेळपाक लागले म्हणून पर्रीकाराच्या आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें अभिनंदन करतात. म्हाका मान्य आसा काही लोकांक थोडोसो डिले जाता, बट आमी होय विशय लक्षांत घेवपाक जाय की हातूंतल्यान जे बोगस स्किमी घेताले, जांकां खरें म्हणल्यार जे दुसऱ्यो पेन्शन्स घेतात तरी सुद्दां ह्यो स्किमी घेतात, तांचो सर्वे करून ताचो रिपोर्ट जो गव्हर्मेंटा पर्यंत दिवप हो अत्यंत गरजेचो आसलो. कारण फाटल्या सरकाराच्या वेळार जश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो बोगस घेवपाची संवय आसली तश्यो ह्याय स्किमींनी की तशेंच बोगस फॉर्म जे धुकल्लेले गेले. माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें ऑलरेडी समज एक 12,000 सुमार जे पेन्शन जे आसा हे 2 कडल्यान पेन्शन घेताले, जाका गव्हर्मेंटाची दुसरी पेन्शन मेळटाली किंवा कला सन्मान पेन्शन मेळटाली, हेंचे सगळ्यांचे सर्वे करून तेजो रिपोर्ट जो आसा किंवा थोडे कडेन कशें जाल्लें आसा तर तेचो सर्वे करून गेलो आसतना तो कन्सर्न मनीस जो आसा हो थंय रावनासलो जाल्यार तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून सांगलेलो आसा. हाचे काही चुकीचे रिपोर्ट्स जे आसा हे गव्हर्मेंटा कडेन येयल्ले आसा, ते व्हेरीफाय करून तेजो परत
फॉर्म घेवप म्हणजे तेजी लायफ सर्टिफिकेट किंवा तेजे प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन म्हाका एकच सांगपाचें अरुण बाबा की तेणे जर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न वचून डायरेक्टरा कडेन जर हेज्या उलयला आसत जाल्यार ताका त्याच टायमार कारण म्हाका खबर आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्यो काही केसीस सुद्दां आसत जाल्यार हांव पर्सनली वचून त्या डिपार्टमेंटान जरी वचत जाल्यार ते पटकन एक म्हाका दिसता 5 मिनटां भितर तेजो प्रॉब्लेम्स कितें हांव समजुनूय सांगता आणि एप्लिकेशन ना म्हणजे सिंपल आसा वाय शुड द मॅन गो हांव जो समज तो म्हजो मनीस त्या ऑफिसान वता थंय सेपरेट सेल ना ताका कोणूच सांगपी ना कितें करपाचें तें वाय शूड आय टेक वन एप्लिकेशन एंड ऑर 30 एप्लिकेशन्स ऑफ मायन हांव म्हणजे परवरीचें उलयना हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांचें उलोवंक सोदता जे लोकांक उरता शूड नॉट बी गोईंग इन ऑफिसीस लेट अ सिस्टम बी इन प्लेस सिस्टम शूड बी इन प्लेस समज तुका दिलें एप्लिकेशन त्या टायमान प्रोसेस करा पयलींचो गव्हर्मेंट वॉट एवर ही सेइंग आय गो विथ इट की इल्ले 10 पैकी एक 7 जाण सारके आशिल्ले 3 जाण सारके नाशिल्ले दर फॉर एग्जाम्पल बट फॉर दॅट तूं 7 जाणांक दवरूंक शकना आज 7 जाणांक तुवें डिपेंडंट केलें तुज्या स्किमीचेर ह्या 7 जाणांक तुवें जशें अभिनंदन करता ना तुजी 1000ची 2000 केली पूण तितले तूं त्या मनशाच्या एप्लिकंटाचेर चिंत तो 2000 रुपया आज घेवन आपले फॅमिली चलोवंक सोदता जे 6 महिने लागता एक लक्षात घेवपाक जाय सरकार बदलना सरकार बदलना ब्युरोक्रेट्स बदलूंक ना 1 महिन्याचे जाताले तातूंत आतां 6 ते 7 ते 8 महिने लागता तो हे 8 महिने कित्याक आज जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनाची डिमांड्स आहात ना तो म्हणटा 1 महिना जाताले फाटल्या सरकाराच्या काळात बिलकुल ना 1 महिन्यात फाटल्या सरकाराच्या काळात जायनाशिल्लें हांव सांगता कारण फाटल्या सरकाराच्या वेळारूय बी ह्या डिपार्टमेंटान हांव प्रत्यक्ष वयतालो हांवें पळयलां कारण प्रत्येक जे आशिल्लें एप्लिकेशन दिल्या उपरांत ताका एका वर्सा उपरांत खंय तरी पयशे मेळटालो हो म्हाजो अनुभव आसा आनी आतां सरकार बदलना ब्युरोक्रेट्स बदलूंक ना ह्या ब्युरोक्रेट्सांक थोडीशी चालना दिवपा खातीर सुरू आसा तितूंतल्यान थोडेशे आत्तां इम्प्रूव जायत आसा आमकां 100% रिजल्ट मेळपा खातीर थोडोसो वेळ वयतलो एप्लिकेशन जांची अंडर प्रोसेस आसा तांकां समजा तुमी होल्डार दवरले समजुपा जाता जांकां सँक्शन जाल्ले तांकां तुमी पयशे पावोवपाक शकले ना कितलेशेच जाणां ही गजाल खरी ना सँक्शन जाल्ल्याचे पयशे कोणाचे उरूंक ना पेंडींग म्हाका दिसता काही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला खातीर उरले आसतले हांवें हावजान आय हॅव गिवन एक्झाम्पल्स ऑफ पीपल हू हॅड सपोज टू बी गेटिंग मंथली पेन्शन कोणाक नोव्हेंबर पर्यंत मेळ्ळ्यार डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मेळूना तूं म्हणटा ताची मोठी गजाल की तांकां पयलीं मेळटाले आतां बंद जालें मागीर ते डिपेंडंट जाल्ले त्या स्किमीचेर अशी परिस्थिती भितर ती बंद जाली ही स्कीम कोणाची बंद जाल्ली आसा जर कितलेशेच फाटले 3 वर्सां 4 वर्सां घेताले आनी अचानक जेन्ना तेंचो सर्वे जालो तर कन्सर्न घरान ते ना हे जेन्ना कळ्ळें तेन्ना जो सर्वे करपाक वचता तेणे रिपोर्ट दिलो की तो मनीस थंय रावना आयदर तेजो एकदां शेजारी कितें सांगता तर तो मनीस ना तेजो दुश्मन जर आसा तो सांगता तो वयर गेलो म्हणून सांगता हेय प्रकार आसात आनी त्या खातीर तेंच्यांनी एक्सपायर्ड म्हणून रिमार्क मारलेलो आसा एक्झॅक्टली वी आर ट्रायिंग टू से यू ऑल हॅड गिवन दिस जॉब टू प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स वेंट एट पंचायत लेवल आज द पंच मेंबर्स एंड वेंट आउट Did anybody go to the planning and statistics separate survey planning and statistics department appoint केली एक सर्वे तो सर्वे करपा खातीर the mode of survey was faulty म्हाका I am simply asking mode of survey was faulty म्हजो एक ताणी एक चेंज केलो समज एक रूट चेंज केलो आज पयली एप्लिकेशन सरळ सर्वेक वताले स्क्रुटिनी जावन तुजे यू वूड गेट युअर DSS एप्लिकंट आज तेच एप्लिकेशन फॉरवर्ड करतकर इट गोज टू GELांतल्यान स्कॅन जावन मागीर तुका स्क्रुटिनीक वता स्क्रुटिनी जावन तुजे सर्वेक वता सर्वे हांगा कित्याक जाय पडटा हांव नकळो कित्याक स्क्रुटिनी एकदां जालें फॉर्म सर्वे तुका ऑलरेडी तुजे स्टॅम्प पेपर दिल्लें आसता तुजी इनकम प्रूफ तुजी एज सगळें दिल्लें आसता तरी सर्वेक वता सर्वेच्यान सँक्शन ऑथॉरिटीक वता आतां लास्ट सँक्शन ऑथॉरिटी मिटींग वीच ऑनरेबल CM ऑर ऑपोजिशन लिडर आसता ती ऑगस्ट 2012 जाल्ली ताज्या मागीर जावना सो 2012 पर्यंत तरी तुम्ही यू आर शुअर दॅट दीस एप्लिकेशन्स आर थ्रू तुमच्या गव्हर्मेंटान सरकारान सगळें स्क्रुटिनायज करून जालें वो आतां कित्याक उरपाक जाय पयशे कारण काही कारणास्तव उरल्या ताका मान्य मंत्र्यांनी तांकां उत्तर दिल्लें आसा की ह्या मार्च पर्यंत जी आसा पळय ती सगळी उरलेली सगळी एप्लिकेशन्स आहा ती क्लियर जाता म्हाका दिसता 10 एप्रिल पर्यंत ज्यांची पेंडिंग फायनान्शियल क्रंचाक लागून कांय जाणांक पयशे दिवप शक्य जालें ना फायनान्शियल क्रंच ह्या स्किमीक तरी बिलकुल लागूंक ना हांव मान्य करपाक तयार ना कारण फायनान्शियल क्रंच जो आसा ह्या स्किमी खातीर लागूकूच ना बिलकुल ना गव्हर्मेंटा कडेन तुम्ही फक्त एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सा खातीर उरले बरोबर आसा हे तूं मान्य करता दुसरी गजाल जी तुवें त्या दीस मुद्दो काडिल्लो की गव्हर्मेंटाची कितल्योश्यो स्किमी आहात जंय बोगस लोक जांकां हू डोंट डिजर्व इट दे कम एंड गेट द बेनिफिट्स त्या दृश्टींतल्यान ह्या सरकारान कितें केलें अशें दिसता की हें स्ट्रीमलायन करून
गरज आसा तांकांच ह्यो स्किमी मेळटल्यो दिसता. ना जावना अजून सुरू. आता तू दुसरी स्किमी पळय, लाडली लक्ष्मी घे, गृह आधार घे. लाडली लक्ष्मी लास्ट इयर 150 कोटी बजेट दवरिल्लें. द टोटल नंबर ऑफ एप्लिकेशन एज ऑफ डेट प्रोसेस मात बी आर क्लोज टू अबाउट 3000. अंदू ह्या बजेटान आनी 100 कोटी दिल्ले आसा. गृह आधार आयच्या तारखेन आमकां जे एलक्यू रिप्लाय मेळ्ळा, रफली अबाउट 66,000 or 68,000 एप्लिकेशन्स हॅव कम इन. लास्ट इयर द बजेट इयरमार्क्ड वॉज 150 crores. ह्या वर्सा 80 crores. सो आय फेल टू अंडरस्टँड. आता जे एक्झिस्टिंग तुवें समज 60,000 दिल्ले, ओन्ली 66,000 दिल्ले. 66,000 म्हणजे 6.5 कोटी महिन्याक. बरोबर. म्हणजे तुका जवळ जवळ 80 लाख वर्साक. हाऊ इज गव्हर्नमेंट एबल टू मीट दीस 80 crores प्लस लुक एट न्यू एप्लिकेशन्स. आता अजून 10,000 जी प्रोसेस करता. दुसरे देर इज अ लॉट ऑफ एनोमलीज इन द स्कीम्स. सो स्कीम्स नीड टू बी मेड प्रॉपर. सो रायटली रिचिंग द पीपल. मागीर तुम्ही एडिशनल जाय त्यो स्किमी दियात. पण पयले आशातूच स्किमी तुम्ही जे जाग्यार घालात. दोन मुद्दे आहात रमण भाऊ. पहिलो मुद्दो हा की तुमची जर बजेट प्रोविजन्स पळयली जाल्यार जितले अर्ज आयल्यात आनी जितले अर्ज ह्या वर्सा येवपाक शकतात तांचो ताळमेळ बसना. आनी दुसरें म्हळ्यार आसा त्यो स्किमी जाग्यार घालची परस आसा त्यो स्किमी पयलीं जाग्यार घालच्यो, मागीर मुखाल्ले पळोवचें. एक म्हणजे कशें आसा, लाडली लक्ष्मी आसत, गृहिणी आधार आसत, DSSY आसत, हाच्या खातीर प्रोविजन जितक्यो अर्ज येतले ताजी प्रोविजन ह्या स्किमी खातीर खरें म्हटल्यार केल्ली आसा. आमी पळयता की लाडली लक्ष्मी ज्या पद्दतीन फॉर्म भरून येवपाक जाय आसले तरी कमी आसात. खरें म्हटल्यार गोंयान अजून त्या पद्दतीन लोक जे 18 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत रोखडेच भरपाक जाय आशिल्ले. एक जवळपास 7 ते 8 हजार सुमार भरतात. ताजो आंकडो खरो म्हटल्यार 10,000 सुमार वचपाक जाय आसलो. ते अजूनय भरिना. त्या खातीर हेजी प्रोविजन जी आसा ही पुराय जाल्ली आसा. दुसरी गृहिणी आधार आमी म्हणटा की बरेचशे जाणांक दिसता की ती ना थोड्यो थोड्यो लेट सुरू केल्या कितें जातलें. आमकां अशें दिसना, कारण हे सरकार जें आसा हें खरें आम आदमीचें सरकार, लोकांनी निवडून दिल्लें सरकार. त्या खातीर ह्या सरकाराची जी येवजण सांगल्या ती जाता तितके बेगीन लोकां पर्यंत